नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफायड तांदळावेल्यान सभाघरांत जालो वाद। फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक देखून उकड्या तांदळांक दिवचे प्राधान्य। आमदार कार्लुसाची मागणी। पणजी आनी पर्वरी जाल्ल्या दोन भिरांकूळ अपघातांनी दोगा बायलांक आयले आगताक मरण। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू। देवळां घरां कुळागरां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडले शिवाय ह्या वाठारांत सरकारान सुरू करची न्ही मायनिंग। आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी। आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाक समन्स केला जारी। शेनवारा 3.5 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो सभापती कडल्यान आदेश। मोर्जेच्या सत्पुरुष देवळांत चोरी फंडपेटी फोडून चोरांनी फारायले हजारांनी रुपया। फुडलो तपास सुरू। आनी पर्वरी जालो कार्निवालाचो कर्टन रेजर। किंग मोमोची राज्यांत फाल्यां सावन गोंयभर सुरू। आतां खबरो विस्तारान। रेशन दुकानात विकपी फोर्टिफायड तांदळावेल्यान सभाघरांत बरोच वाद जालो। फोर्टिफायड तांदूळ भलायके खातीर हानिकारक आसात देखून गोंयांत तयार जावपी उकड्या तांदळांक प्राधान्य दिवचे म्हणून आमदार कार्लूस फेरेरान मागणी केली। फोर्टिफायड तांदूळ कोणे वापरचे विशीं रेशन दुकानांनी जागृताय करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। FAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good, and the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning before you give it. Now my question is, this rice is being sold in open market under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack gain osnatte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you're talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. Do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say, I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means, तुम्ही 3,20,000 जे रेशन होल्डर्सांक तुम्ही बाय फोर्स एक्स्ट्रा विटामिन सी एक्स्ट्रा आयरन खावपाक फोर्स केले आनी तेंगे फकत नेक्स्ट 10 years 15 years डावन द लायन ऑर्गन्स जे डॅमेज जातले. आर यू इन्श्योरिंग दिस? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हारग म्हणले तुम्ही आदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे रायस घालपा जाय. सीएमान म्हणले म्हारग म्हण. स्पीकर सर, उकडे रायस इज हेल्दी आणि हेल्थ इज वेल्थ. उकडे रायस is health and fortified rice is wealth. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. आम्ही ताका लिफलेट स्टिकर पासून मारू जाता. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. स्टिकरय मारपाक जाता, अदरवायज लिफलेट काढून मारपाक जाता. तो व्हरता आसतना ताका लिफलेटूय दिव येता रिगार्डिंग दीस आर द बेनिफिट्स एंड दीस दोज वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन्स फॉर द एनिमिया ऑफ द सिकल सेल एनिमिया जर आसत we can give the awareness leaflets. आम्ही स्पेशली तयार करता, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश सगळं. स्पीकर सर, तो वगीच व्हडलें उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे. वगीत कितेंय सांगू नाका. इट इज एन FSSAI. एक मिनिट अरे बाबा ऐक मरे, आता ऐक न्ही.
पयलींच थंयसर लोक सोसायटीतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात वा कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. Sir, we are on question number 2B answered already. Answer has फक्त एकूच सांगता ताका आनी सोपयता तुमी 2 नंबर काढला जाल्यार FSSAI एप्रूव्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता थ्रू आउट देशाचो सर्वे करता एनिमिया कितलो कमी आसा ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही FSSAIन एप्रूव्ड केला ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ हें सांगना जाय जाल्यार त्यांनी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो तेजेर क्लियर मेन्शन केला म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बी रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन गोंयानूच दिता असो ना सगळी कडेन दिता फक्त 1 मिनिट दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासेमिया आनी फॉर द सिकल सेल हांच्या खातीर तेच्यानी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन दे वॉन्ट टू टेक दॅट इज रायट आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता रेस्ट ऑल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका. Dredging of Shapora River. Start question number 2B, sir. 2B. Answer is Sir, here आमचे Shapora River, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जाल्ल्या अपघातांत बशीच्या टायरा पोंदांत चिड्डून एके बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार पर्वरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत एका वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी गाडयेक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकीच्या फाटल्या सिटार बशिल्ली बायल उसळून ट्रकाच्या टायरा पोंदांत चिड्डून तिका आगताक मरण आयलें. तशेंच दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी आसा. अपघातांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी पणजेन 2 अपघात झाले. ह्या 2 अपघातांची माहिती घेऊन हांव तुमच्या कडेन येतलो आसा. पयलो अपघात जो जालो तो पर्वरी हांगासर मेन हायवेचेर जालो जो एक टेम्पो आनी एक 2 व्हिलरच्या मदीं आसा. एक सिनियर सिटीजन कपल 2 व्हिलरच्यान पणजे वाटेर येताले आनी तांकां फाटसून येवपी जो टेम्पो आसा टेम्पोन तांकां धडक दिल्ली आसा आनी ह्या अपघातांत जी 2 व्हिलरचेर जी जाणटी बायल आसली ती टेम्पो कोणा येवन तिका मरण येयलेलें आसा. जाल्यार तो जाणटो आसलो ताका बांबोळे हांगासर एडमीट केलेलें आसा. तेजी नांवां जावन आसा जे एडमीट केला ते जोरम डिसोजा तेची पिराय जावन आसा 73 वर्सां जी गंभीररित्या जखमी आसा आनी तेंचेर अजून उपचार चालू आसात. जाल्यार जी जाणटी बायल ताका टेम्पो कोणा येवन मेली ताका तेजें नांव जावन आसा मेरी डिसोजा आनी तेची पिराय आसा 67 वर्सां. ही एक घटना जी सकाळी पर्वरी जाली. तशीच एक घटना पणजे हांगासर बस स्टँडार जाली जी एक बस पणजे बस स्टँडार येताली तेन्ना हनुमान मंदिरा कडेन एक जाणटी बायल उबी आसली ती बशी पोंदां येवन तिकाय मरण दिल्लें आसा. ह्या घटनेची जी तपास जी आसा तपास पुलीस करीत आसा. ती दुसरी घटना घडली पणजे बस स्टँडार तिची तितून जी मरण पावल्या त्या व्यक्तीची अजून माहिती आमचे कडेन पावूंक ना. तेचेर तपास चालू आसा आनी ती म्हायती मेळ्ळी की आमी रोखडेच तुमकां अपडेट करतले. पळयत राव गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गणेश सुमंत पणजे सर. मायनिंग लिजाच्या सुवातींतल्यान देवळां घरां कुळागरां वगळनात तो मेरेन बिचोलेन मायनिंग वेवसाय सुरू करचो न्ही अशी मागणी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी केली. मायनिंग वेवसायिकांक थळाव्या लोकांचे कांयच पडिल्लें नासता. ते फक्त आपलो फायदो चिंततात असो आरोप आमदार शेट्टी हांणी केला. लक्षवेधी सूचने वेळार हो विशय आमदार शेट्टी हांणी सभाघरांत मांडिल्लो. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सरावंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना हें हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इश्यू आसा हो सिरियस इश्यू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आनी ही लीज दिल्ली ती 1 आनी 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर हें केल्लें मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा.
176 घरां लीज एरियेन आसात, तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा, आमी कांय करूं शकनात. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आतां हे जे पयलींचे मायन्स आसले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आतां हे परत लीज दिता न्ही. आतां आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचें म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हे आसली ती घाण गांवांत आयिल्ली. कोण जाणा फाटीं फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडीत जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इश्यू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मयें आसा, हो प्रत्येक गांवांत आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटीं फुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच तेंचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाचें म्हणटले. आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचें एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय. मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लांबगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां सभापती रमेश तवडकरान शेनवारा दनपारच्या 3:30 वरांचेर विधानसभेत हाजीर रावपाचो समन्स जारी केला. विधानसभा अधिवेशन सुरू आसतना म्हजेर आरोप करून सभापती म्हणून म्हज्या विशेष अधिकारांचो अपमान केला. देखून तांकां विधानसभेत आपूण जाप विचारतलो अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. सगळ्यांक एक कळयता काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभाघराचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभाघरांत आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आनी एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे तांणी केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो. मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी शुक्रारा फातोडेर चोरांनी फोडली. फंडपेटयेत फक्त 1,000 रुपया दवरून बाकीचे हजारांनी रुपया फारायले. ह्या घडणुकेचो पुलिसांनी पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शुक्रारा फातोडेर मोरजेच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी चोरांनी फोडली. लागींच आशिल्ल्या दोंगराचेर फंडपेटी व्हरून तातूंतले पयशे फारायले. फाटलीं 2 वर्सां देवस्थान समितीन फंडपेटयेंतले पयशे काडूंक नाशिल्ले. देखून फंडपेटयेंत हजारांनी रुपया आशिल्ले. त्याच पयशांचेर चोरांनी हात मारलो. फकत 1,000 रुपया फंडपेटयेंत दवरून बाकीचे सगळे पयशे चोरांनी फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हाका दिसता रातचे 5 अशी 4:30 5 जाल्ली अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमी आमच्या वाड्याचे अशें आसले सगळे न्हिदल्या उपरांत ते चोर येवन गेला आनी ती पेटी अशी घेवन वचपी. त्याच्या वांगडा म्हाका दिसता 6-5 जाण मनीस जाय. एकल्या कडेन ती पेटी जायना व्हरपाक. ह्या पयलीं केव्हा अशी जाल्ली चोरी ह्या देवळान? हेच्या पयलीं एकदां जाल्ली चोरी. ती चोरी पयलीं खूब वर्सां जाल्ली. तेच्या उपरांत आतां परत ही चोरी जाली. पूण आमकां दिसता ह्या देवळान लोक अशे भियेतात येवपाक हे करपाक. त्या देवळाक केन्ना हे करिना हात लायना. पूण ही आमकां अशी दिसली की पेटी खराब न्हू अशी तेंच्यांनी. केन्ना कळ्ळी चोरी जाल्या? ही आमकां सकाळीं कळ्ळी. सकाळी देवळान गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळी. तेन्ना आमी सगळे वाड्याचे मागीर पळोवपाक गेले. पळयता जाल्यार पुलिसांक आपयले. पुलिसांक घेवन ते वयर येयले. ओके. वयर येयले जाल्यार पुलिसांक आमकां ती सांपडली पेटी. सध्या आमी मोरजे सत्पुरुष देवळाच्या वाठारांत आसात आनी ह्या देवळांतली आयज सकाळी मदनेर फंडपेटी चोरट्यांनी फोडून हजारो रुपये त्या फंडपेटीतले
चोरपाची घटना घडल्या. देवळातली फंडपेटी फाटल्यान जे रान आसा त्या रानाचेर ती फंडपेटी थंय व्हरान त्या चोरट्यांनी फोडलेली आसुयेत आणि तातूंतले सगळे पयशे व्हेले, पूण चोरट्यान 1000 रुपये ते फंडपेटीत दवरलेले आसात. पेडणे तालुक्यात जायत्या वाठारात चोरयेचे घडणुका घडत आसात आणि पोलीस तांचा तपास करता, पूण पोलिसांक यश मेळना. फाटल्या 8 दिसां पयलीं उगे हांगासर 7 घरां फोडली. त्या उपरांत आयज आमच्या सत्पुरुष देवाची फंडपेटी फोडून हजारो रुपये चोरांनी पळयले. देवस्थानच्या अध्यक्षान देवस्थान समितीन पोलिसांकडे कागाळ केल्ली आसा. फंडपेटी डोंगर माळ रानाचेर थंयसर व्हरान तेंच्यांनी फोडल्या. फाटल्या 2 वर्सां सावन फंडपेटीन जितलो पयसो आशिल्लो ती फंडपेटी देवस्थानान उगडूंक नाशिल्ली, त्यामुळे हजारो रुपये ती फंडपेटीन आशिल्ले. लोकांची मागणी आसा की जायत्या वेळार रातच्या मध्यानेर किंवा राती 12 उपरांतूय कांय बिगर गोमंतकीय गांवागांवांत फिरतात, तांची खंय नोंदणी नासता किंवा पोलीस पेट्रोलिंग वेळार जायना, ते पेट्रोलिंग वेळार करचे आणि एखाद्या वेळार 12 उपरांत रातच्या मध्यरात्री जर एखादो बिगर गोमंतकीय रस्त्या वयल्यान भोंवता किंवा गांवांत भोंवता तर ताका हडकून ताची चवकशी करप गरजेची आसा, अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळया. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडापेडांचे रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार वो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस, नाल्ल, कोकम, आंबे, सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता. जशे एग्जाम्पल आमचे पणस आसा, पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता, साठ करता, जॅकफ्रूट पिकल करता. तशेंच तरे खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरार तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आणि गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हे आनी काम करून जातलें आनी कितें करतलीं काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपा वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरपा पडटालो. तेन्ना आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावले जाल्यार आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरपा पडना. आमी स्वताची कमोवन आनी स्वता पांयार उबी रावन आमकां व्हडलो अभिमान सो जाला
आणि हेज्यानी फुडें आमी आमकां गोवा गव्हर्मेंटान तर आमकां हेजो साथ दीत आनी तेज्यानी बरी करून आनी बरो आमचे हेजेर उबी रावन आमी बरें करूंक शकता. आणि अशा तरेन गोवन हो ब्रँड सैमाक दुखय नासतना गोंयच्या विकासाक आणि उदरगतीक मदत करीत आसा. विसावा उपरांत परत एक फावट येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडे. शुक्रारा पर्वरे कार्निवालाचो कर्टन रेजर जालो. 10 ते 13 फेब्रुवारी गोंयभर किंग मोमोचो राज्य सुरू जातले. खायात पियात मजा करा असो संदेश ह्या वेळार किंग मोमो हांणी दिलो. म्हाका दिसता the festivities have started and it is a time when King Momo presides for the next 4 days. आमचो ह्या वर्सा King Momo Clive Gracious from Kingston आयला. And I think he has spoken about how things were for him as he wanted to be King Momo ambitiously. सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्या गोंयकाराच्या रक्ताक काळजांत टॅलंट आसा, ताचे भितर आपले कल्चर ट्रेडिशनाचो वाव आसा आनी फुडें व्हरपाक ते चालीक वता. They try to ensure that they find a space to only not show their talent but also take Goa by their pride. आणि ताच्या खातीर आज आमी एक गोंयकारपण सांबाळटा आसतना festivities play a major role in ensuring that we preserve our culture, our heritage, our tradition. फोण्या वाडी तळावली मगरीची पुजा करपाची परंपरा आसा. शेकडो वर्सां जावन हुनीर, चिचुंद्री तशेंच हेर जनावरां पासत मगर शेताच्या पिकावळीचें रक्षण करता असो शेतकारांचो भावार्थ आसा. म्हणजे कितली वर्सांची परंपरा आसा ही? हांव आतां 71 वर्सां जाल्यार हांव भुरगो आसतना बापाय बरोबर येतालो. म्हणजे शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा म्हणूं येता. हांव सांगूंक शकना कारण हे गांव जो वसयल्लो आसा की ना तेन्ना पासून ही परंपरा आसतली, ती चलता. आनी हो विधी आमचो हेज्या पौश म्हयन्याच्या अमावशेकच जाता. सप्तीचो आज म्हयनो पौश म्हयनो सोंपलो, आजच हो सगळे कडेन जाता. कारण हरशीं बाकीच्यो देवदेवताच्यो कांय म्हणजे देवचार म्हणटू आनी कितें हें आसा तेंकां आयतार लागता. सातेरी जे म्हणटा हेंकां आयताराचो चड हें आसता. पूण हे हेका आयतार असो लागना, हेका अमावसूच पौश म्हयन्याची सप्ती अमावस. वार खंयचो आसले उपकार? खंयचो वार खंयचोय चलता. आज शुक्रार पळय. आनी हेजी इतली तुमकां सायज सांगपाचें म्हणजे रथसप्तमी पर्यंत तेतून हें आसतलो, प्राण आसतलो. प्राण म्हटल्यार ते कोंबडेचे बील घातलेलें आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकसनी अर्थसंकल्प सादर केल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करपी थाराव शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेत संमत केलो. आश्वासन दिल्ल्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यान गांवच्या उदरगती खातीर निधीचें वांटप केलां. तशेंच जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचें मानधनूय वाडयलां अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकरान दिली. आज आमची ती मंथली मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक काल जे बजेट जाला त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केले आसा. तांणी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपा खातीर जे आमचे विकसीत भारत हे आमचे नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा त्याच धर्तीचेर काम करता आसतना विकसीत गोवा करप आनी तो विकसीत गोवा करता आसतना गोंय हें आत्मनिर्भर करप, स्वयंपूर्ण करप हो ध्यास घेऊनच तांणी एक बजेट तयार केल्लें आसा आनी त्या बजेटान सगळ्यांक सामावून घेतिल्लें आसा. त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमकां जेन्ना पयर आमी फाटल्या जानेवारीन आमी वचून सीएमाक मेळिल्ली की आमकां जो RID फंड आसा जो डेव्हलपमेंट करपाक जो फंड जाय तो फंड आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्लीं आनी सीएमा कडेन आमी मांडिल्ली. त्याच बरोबर आमचे जे पळय आमकां ऑनररी गेल्या कित्येक वर्सां म्हाका दिसता पयच्या मिटिंगेक तो विशय आयिल्लो आनी प्रत्येक आमी तुमकां त्या मिटिंगेक जो ठराव घेतिल्लो ताजेरूय आमी उलयल्ली तो ऑनररी आमी वाडोवन दिवचें अशें म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली. त्या प्रमाणे सीएमान आमकां सांगिल्लें की ह्या बजेटान आपूण तें घालता
जाता म्हणून आमी आमची मिटींग सुद्दां जी 7 तारखेक आशिल्ली आमची खरी एक्चुअल ती तुमकां सुद्दां कळयल्ली आमी 7 तारीख म्हणून मागीर ती आमी पोस्टपोन करून 9 तारीख केली आनी आज काल आमकां सीएमानी बरी आनंदाची अशी गोश्ट आमच्या खातीर दिल्ली आसा RID आनी आमचे ऑनरेरियम त्या बद्दल सीएमाचे परत एकदां सगळ्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा. प्रत्येकान आपापल्या मतदारसंघात काम करता आसतना येवपी अडचणी आसतल्यो त्या डेव्हलपमेंट करपा खातीर कितें जाय त्या संदर्भातले सगळे विचार तेंच्यांनी सगळ्यांनी मांडिल्ले आसा. शापोरा न्हंयत जावपी रेवेच्या दोंगराक लागून नुस्तेकारांक भरतेची वाट पळोवची पडटा असो प्रश्न शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विधानसभेत उपरासलो. उपरांत ज्या न्हंयतल्यान रेंव काडल्या उपरांत परतून न्हंयत उडोवची न्हंय जाल्यार कोणाकूय विकची अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलें. आमचे शापोरा रिवर where it meets the sea there is regular formation of sandbar आणि sandbar जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर. So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Shapora sandbar formation at its mouth. Surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I am pleased to inform the honourable member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. Yes, wrong policy असताली पयली ड्रॅश करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले. Actually that is a wrong. The same sand परत येवन sand bar करता. That is my suggestion for this August House also. एकदा जर तुम्ही काडटा आसत जाल्यार ती don't म्हणजे you can say for the environment also परत व्हरून mid of the sea उडोव नाका. काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय by taking all the permissions तुम्ही सेल करा लोकांक सध्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी. गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय. गव्हर्मेंट विल गेट द मनी ऑल्सो. नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार परत परत एवरी इयर जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. With extreme rainfall events showing disturbing rising streak, the number of rainy days with very heavy and exceptionally heavy rainfall has increased worrisomely by more than 100%. Goa, a coastal area. It is already in the grip of climate change driven phenomena, ranging from the impacts of changing sea levels to extreme weather events. Examining this situation, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has inaugurated multi-purpose cyclone shelters across the state and have appealed to people to take good care of these shelters. These shelters are meant to provide refuge to vulnerable populations at the time of cyclone storm and otherwise to be used as school, community centers, etc. This cyclone shelter has been designed after extensive consultations with the community and especially women members of the community. गव्हर्मेंटान ही जी वास्तू तयार करपाक खूबशें योगदान दिल्लेलें आसा तेन्ना ही वास्तू टोटल आतां हँडओवर आमच्या पंचायतीक केल्लेली आसा. जेन्ना ह्या गोंयचेर किंवा ह्या गांवाचेर किंवा सरावंडींग एरिया ज्यो आसा आमची तितून आपत्ती येता तेन्ना जे लोक कितें जालें जाल्यार तांकां आमी हांगर शिफ्ट करपा खातीर तयारी आमची रेडी आसा पंचायतीची. ही जवळ जवळ ग्राउंड +2 आसा
आनी तेन्ना सगळ्यो सुविधा हितून तयार केल्लेल्यो आसा जशें की रावपा खातीर बाज्यो रेडी केल्लेल्यो आसा तशेंच तेचे सकयल एक किचन आसा की सगळ्यो फॅसिलिटीज आयज तयार करून दवरलेल्यो आसा. This cyclone shelter home is located just next to the fire station. These cyclone shelters are not only for protecting people's life at the time of disaster, but these are also spaces that the community can use in regular time, so they are being put to use as schools, essentially primary schools, as secondary schools, as colleges, as community centers for the community. There are a total 11 cyclone shelter homes all over Goa. We cannot predict when there is a cyclone or a storm, but the Goa Meteorological Department is monitoring the situation and giving us the necessary warning. But Goa government has kept this multi-purpose shelter home intact in case of any emergency. गोंयान भितर इन्वेस्ट गोवा अशे तरेची एक परिशद चलता. भायल्यान इन्वेस्टमेंट येवचो हाजे खातीर सरकार प्रयत्न करता. अशें म्हणटात की पयलेच खेपे सरकारी पावंड्याचेर अशे तरेचे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अशे तरेची एक परिशद गोंयान घडटा. पूण आमी पळयतात अशे तरेची परिशदो जवळ जवळ फाटल्या कांय वर्सान सतत जाल्यात. मागीर गोंयान भितर इन्वेस्टमेंट येना. गोंयान भितर इन्वेस्टमेंट जावपा खातीर जें वातावरण आसा तें वातावरण तयार जायना. गोंयान भितर इंडस्ट्री येवपाक जाय म्हणटात, पूण ह्या इंडस्ट्री खातीर पांयगड्यो ज्यो पळय घालपाक जाय त्यो जायनात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, बाकीची पळय जी राज्यां, विशेशतः दक्षिणे कडली राज्यां चडांत चड अशे तरेच्यो सवलती इंडस्ट्री खातीर तयार करतात, तांकां घरां वचून आपयतात. अशे तरेचें वातावरण गोंयान कित्याक ना, ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांव आमचे जे पळय मानेस्त आसा तांचे कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा दामोदर बाब कोचकार, जे गोवा इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष. आमचे बरोबर मांगिरीश पै रायकार, जे एसोचेमाचे आदले आतांचे वांगडी. मागीर महेंद्र खांडेबरकर हे एक उद्योगपती. तर हांव सगळ्यान पयलीं येता दामोदर कोचकार तुजे कडेन. म्हाका तुजे कडेन जाय, गोंयान भितर अनफ्रेंडली वातावरण आसा काय कितें इंडस्ट्री खातीर? पळय, लास्ट 4 वर्सां हांव गोंयचे इंडस्ट्रीक कितें कितें इफेक्ट जाता पळय ताचेर सतत गव्हर्मेंटाक धारेर धरतालो. सारकें सारकें प्रत्येक गोश्टीक. तातूंत भितर सगळ्यांत चड म्हाका डिपार्टमेंट असो जो हाडटालो जे इंडस्ट्री येवंक सोदता तो IDC आशिल्लो, GIDC. लास्ट टायम हांवें म्हटल्या पासून लास्ट चेअरमॅनान बारीक बारीक हाका रेट फिक्स केल्ले, ट्रान्सफराक हाका ताका. आनी हें करून न्ही आतां ह्या धडेचेर हांव पळयता की फर्स्ट टायम हो एक गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतला आनी तातूंत इम्प्रुवमेंटूय खूब जाल्या. ताचे बद्दल डिटेल मागीर पळोवया. पण हांव म्हणटा की दीस इज अ टायम दॅट दीस मे बी अ टर्निंग टायम फॉर गोवा. ओके, मंगिरीश तुजें कमेंट कितें हाजेर? कितें आसा, एक पोशक वातावरण जाय हाजो आमी पाठपुरावो अटेन्शनच्यान करता, आतां न्ही. आनी तो पोशक जातलो जाल्यार ब्युरोक्रेट आनी सरकार हांचे दोगांयचे समन्वय जावंक जाय. आनी अजुनूय कितें जाता, एक वेळा तो जाल्लो दिसना म्हणजे कितें ते सांगता की आमी तुमचें ऑनलायन केलां म्हणून. पूण ऑनलायन केलां जरी असलें तरी थोड्योश्यो पळय गोश्टी आसा, लिगल मेट्रोलॉजी जावं किंवा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर जावं किंवा बाकीच्यो खंयचे हेर एप्लिकेशनां जाली. दुसऱ्या वटेन पळय जो बशिल्लो मनीस आसता तो सांगता म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय. मागीर ऑनलायनाचो अर्थ कितें उरलो? हें काय खरें म्हळ्यार रॉकेट सायन्स न्ही, इतलें सोंपें बाकी राज्यांनी भारतांतल्या करून दाखयलां. तरी राज्याक जी पळय इच्छाशक्ती जाय ती इच्छाशक्ती ना. मयेन तुजें मत कितें? हांव आतां इतलीं वर्सां ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आनी सिंगल विंडो हें सगळें आयकता, पूण म्हाका तें खंयूच दिश्टी पडना. आतां मांगिरीशान सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक जी गोश्ट ऑनलायन जाल्या न्ही ती ऑनलायन म्हणजे एक्चुली चड ऑफलायन जाल्या. तुवें सगळें तें लोड करप, डॉक्युमेंटेशन करप, थंय लोड केलें आनी मागीर मांगिरीच्यान सांगल्या प्रमाणे तो इन्स्पेक्शनाक येता, क्वेरीज काडटा आनी म्हाका एटमॉस्फियर अशें कॉन्ड्युसीव दिसना. आनी पळयलां आसतलें की तुमी की इंडस्ट्रीज गोंयान एक्चुली येना, फक्त आयिल्ल्यो त्यो जेन्ना पळय टॅक्स हॉलिडेज आशिल्ल्यो पळय, टॅक्स हॉलिडेचे फायदो घेवपाक
चडश्यो फार्मा युनिट्स हांगा आयिल्ल्यो आनी तांणी ऑफकोर्स थोड्यांनी लकीली प्लांट्स आपल्या हांगाच दवरल्या पूण खुबशे फार्मा युनिटांनी तांचे मेजर मॅन्युफॅक्चरींग बड्डी हांगा हिमाचलाक आनी इवन सिक्किमाक सुद्दां शिफ्ट केल्या. बरें, हांव तुजे कडेन येतलो म्हण म्हाका दामोदर बाब जाय की अशे तरेची इंडस्ट्री येवपाक न्ही एक स्पश्ट धोरण जाय पडटा, एक क्लियर कट पॉलिसी आनी ही पॉलिसी आखतली जाल्यार न्ही एक पॉलिटिकल एक हावेस जाय, एक राजकीय इच्छाशक्ती जाय, ती आमचे कडेन ना. पूण कितें आसा पळय, पॉलिसी आतां जी हाडल्या ह्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान पॉलिसी बरोबर आसा, पॉलिसीक आतां 1.5 वर्स जाल्लें. सो हांव म्हणटालो कितें पॉलिसीक सपोर्टींग एमेंडमेंट करपाक जाय, एक्टान मॉडिफिकेशन करपाक जाय टू मेक द पॉलिसी इफेक्टीव. बरोबर. आतां कितें जालां, मेन हातून IDC आशिल्लो. सो IDCन तांच्यांनी गेल्या म्हयन्यानूच ते न्यू रेग्युलेशन आउट केला आनी हातून इतलो इम्प्रुवमेंट केला की ट्रान्सफर तुका आतां ट्रान्सफर फी काडल्या आनी फूल सिस्टम ट्रान्सपरंट अशी केल्या. कळ्ळें न्ही. पयलीं कितें जातालें, ट्रान्सफराक वयर सकयल आमकां नाचचें पडटालें. सबलीज करतलो जाल्यार परत ताका लिमीट आशिल्ली, तिगूच जाणांक सबलीज करपाक मेळटालें, ताच्या वयर मेळनाशिल्लें. तें बी सगळें कंडिशन काडलें. आतां मांगरीश म्हणटालो पळय की सगळ्या भितर समवन येवपाक जाय. आतां फर्स्ट टायम न्ही हांव पळयता की CM, इंडस्ट्री मिनिस्टर, चेअरमॅन IDCचो आनी ब्युरोक्रेट जो आसा पळय MD परिवल अभिषेक, हे चारूय जाण आसा पळय इतले कंडिसीव आसा, म्हणजे इतले आमी तांकां हें दिल्लें पळय तातूंत ते आतां म्हाका दिसता इन अ झील दे आर कमींग फॉरवर्ड. नाही, पण म्हाका एक अजाप दिसता मंगेश बाब, तूं इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आशिल्लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आशिल्लो, तूं चेंबर ऑफ कॉमर्साचो आशिल्लो, आतां तूं एक नॅशनल बॉडीचेर आसा. तरी आसतना ह्यो पळय ज्यो मेन गजाली आसा न्ही, ट्रान्सपरन्सी, लायसन्सींग, अशे तरेच्यो संवकळ निर्माण करपी उद्देगाक हाजे खातीर नेम तयार करपाक आतां इतले वर्सां लागलीं. म्हणजे हें तुमी हें इंडस्ट्री चलोवपा खातीर सरकाराक इच्छाशक्ती आसा काय ना? कारण हातून भितर कितें जाता, लायसन्सींग जर जेन्ना पळय येना, क्लियरन्स जेन्ना पळय मेळना, तेन्ना एक लूपहोल उरता, तेन्ना मुद्दम दवरतात लूपहोल, कारण पयशे खावपाक मेळटात. मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां अशें न्ही, मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे अशें आसा की आज जर तुका सगळें समन्वय जावन जर तुगेली लायसन्सान टायमार मेळना जाल्यार हांगा येवपाक कोणाक इंट्रस्ट ना. काल पळय जे म्हालगडे आयिल्ले तांणी जर परत सरळ सांगलां की आमकां जर लिमिटेड टायमान जर सगळीं आमकां जर मेळत जाल्यार आमी येता म्हणून. हें सांगपाची पाळी तांचेर कित्याक आयली? तर हें आयली कारण तांकां कळ्ळां की हांगा सारकें तें मेळना. आतां हें कितें जालां, निती आयोग पळय आसा ते सगळ्या स्टेटीचो एक हें करतात, सर्वे करतात की तुज्या स्टेटीन कशें आसा, तुज्या स्टेटीन कशें आसा, तुज्या स्टेटीन कशें आसा. पॉलिसी हाडली म्हणून जायना, पॉलिसी हाडटकीर ती इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना ती पळोवपाची आसा. आनी इम्प्लिमेंटेशन करपाक एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदार जाता. तर एडमिनिस्ट्रेशन आनी सरकार हे जर दोगी जाण दोन टोकाचेर असले जाल्यार ही कामां जायना. बरें, आतां हांगा होच प्रश्न आतां जो इंडस्ट्री चलयता ताका म्हाका विचारपाक जाय. म्हाका म्हयन तूं आतां इतले वर्सां इंडस्ट्री चलयता, तुका खबर आसा तुजे इंडस्ट्रियल क्षेत्रा भितर तुजे फ्रेंड आहा, बाकीचे इंडस्ट्रीन कितें करता तें खबर आहा. म्हाका एकच तुका विचारपाक जाय, आमचे कडेन ह्यो ज्यो बॉडी आसात, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा, आमचे कडेन IDC आसा, आमचे कडेन EDC आसा, ह्यो संस्था सरकारान निर्माण केल्यात इंडस्ट्रीक मदत करपा खातीर. आतां म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें इंडस्ट्री तयार मदत करपाचें एक संस्था करप बरें आहा, पूण थंय कॅपेबल कार्यक्षम लोक जाय, अधिकारी वर्ग टॉप क्लास जाय, जो स्वता इनिशिएटीव घेतलो. हांव 5 जालीं, हांव बाबा चल्लो घरा, हांव 2:30 येवपाक, तो आयलो 4 इंडस्ट्रीवाले बसल्यात, तांचे घरा वचून सावताक जालो अशें की अशे अधिकारी नेमल्यात, एकावंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर स्वता लक्ष दिता आनी तो अधिकारी जेन्ना एकलो एप्लिकेशन येता एक इंडस्ट्रीचें घरा वचून बसता, सर तुका कितें जाय तें सांग, आपूण तुका घरा हाडून परमिशन दिता. अशे तरेचें वातावरण गोंयांत आसा. तूं जर बाकीच्यो म्हाका IDCचें व्हडलें एक्सपिरियन्स ना, कित्याक म्हजी युनीट इंडस्ट्रियल इस्टेटान ना. दुसरें म्हणल्यार EDC इज वन आमचें आय वूड कीप इट आउट, बिकॉज EDC म्हणटा तें खरेंच बरें फंक्शन जाता. आनी EDC इज रियली क्रिएटींग ए कॉन्ड्युसीव एटमॉस्फियर. EDCचे म्हणजे हांव म्हजेच एक्सपिरियन्स सांगता, आमचो एक लोन सँक्शन जाला EDCन आनी तो परत परत MD म्हाका स्वता फोन करता, तुमी लोन घेना कित्याक म्हणजे EDC इज समथींग वीच इज फंक्शनींग एक्सलंटली, सामकें प्रोएक्टीव आसता. पूण एज फार एज इंडस्ट्री इज कन्सर्न, आमची युनीट आसा ती प्रायवेट लँडाक. आतां तुका सादी एक गोश्ट सांगता, आमकां हावस टॅक्स पे करचो पडटा. इंडस्ट्रीचो हावस टॅक्स आज गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला